वेळी चर्च पुलीस अटॅक केस जून म्हळ्यार काबार करता अशें मंत्री विजय सरदेसायान सांगला। फादर रोमानो गोन्साल्वीस आनी वेळीचो गोवा फॉरवर्ड फुडारी अँथनी फेर्नांडीसाच्या फुडारपणा खालच्या वेळी शिष्टमंडळाक विजयान तशें उतर दिलां। वेर्णे चर्चीचो पाद्री फादर रोमानो गोन्साल्वीस, फादर लुसियो डायस, 20 वेळी पॅरिशनर्स आनी बाकीचे हे केशीत दुबावीत आसात। फाटली 5 वर्सां ही केस चलता। The matter of Wheeling Church case. Father Roman म्हणतो आमचो आदलो फातोर्डेचो parish priest. He is one among the 22 accused. There is also another father, Father Lucio Dias, who is an accused in this case. The court had dropped attempt to murder section, appeal against which has been moved by the previous government. ही केस सॉल्व जातली बेगिनतल्या बेगीन। म्हाका लीगल टर्म्सान कमिटमेंट दिवपाचो ना, कित्याक तो जर लीगल टर्मान कमिटमेंट दिलो एक मंत्री स्पेशल प्रोसिक्युटर जायना और एपीपी जायना। I don't want to speak as Father Roman and the 22 people and we will take a side that is pro them. I am speaking on behalf of Goa Forward as also as the Minister of the Government Cabinet. मी तर म्हणटा की बाबा अन्याय जातलो हे जातलो, अन्याय जो 5 वर्सां सोसला तो आम्ही महिन्यांनी काबार करपाक फुडें। आनी हांव सरकाराच्या वतीन एक सांगूंक शकता की बेगिनतल्या बेगीन आमी हे मॅटर रिजॉल्व करतले। हे अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन आसून 22 लोकांक आनी 1,500 अननोन लोकांक त्रास जाता, गेले 5 वर्सां त्रास जाता। हो त्रास इमिजिएटली आमी काडटले। फुडली ही केस जुनान येवपाची आहा, जुनान केस येवचे पयलीं ही केस रिजॉल्व जातली। बट पीपल आर बीइंग हॅरेस्ड फॉर नथिंग। दिस इज अ क्लियर कट केस which I believe is a mistake of the previous government to appeal against the withdrawal or dropping of the attempt to murder charge in this case. We will review this. आणि म्हाका विश्वास आसा तेंचेर जी आमची जी वेली चर्च केस जी लोकांचे अत्याचार जाला तो आमचो विजय सरदेसाय आमचो जो मंत्री आहा तो हेचेर लोकांक रिलीफ दितलो। फोंडेच्या बारवाल्यांचेर आयिल्ले संकट पयस करपा खातीर फोंडे पालिकेचे यत्न। पालिकेची शुक्रारा मिटींग जाली। शारांतल्यान वचपी रस्तो राज्य महामार्ग म्हण रद्द करपाचो थाराव फोंडे पालिकेन मानून घेतला। सुप्रीम कोर्टान राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गा कुशीच्या बार्रांचेर बंदी घाल्या। फोंडे बाजारांतल्या मसाल्यांच्या वेपाऱ्यांक अन्न आनी वखदा प्रशासनाचे लायसन मेळोवपा खातीर तात्पुरती एनओसी दिवपाचोय थाराव पालिकेन बसकेंत घेतला। स्पेशल काउन्सिल मीटिंग कारण कांय रिप्रेझेंटेशन बार ऑनरेबलान आयिल्लें की हो जो रस्तो आसा हो जो रोड आसा जो स्टेट नंबर 5 हायवे जो हांगासरल्यान देवळेच्यान बोरये वचून फुडें मडगांवां वता तो D25 करता म्हणून, कारण तांकां त्या सायडींतल्यान बायपास रोड आसा। नॅशनल हायवे जे आसा न्ही आमचे नॅशनल हायवे आमचे कडेन NH17 जो पत्रादेवी टू पोळे, NH48 अर्मोड टू पेंडींग, NH17A कोर्तालीम सर्कल टू मार्मा गोवा आनी NH17B फार्मागुडी टू मार्मा गोवा त्या सायडीन। सो तो रोड आसल्या कारणान हो नॅशनल स्टेट हायवे आसा तो D95 करचे म्हणून आमकां तेंचे कडल्यान आमचे कडल्यान एक रेजोल्युशन आशिल्लो आनी आमी तो D95 करचे म्हणून अशें आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा। तें रेजोल्युशन आमी फुडें धाडटले आनी त्या प्रमाणे ती कारवाई जातली। जे मसाला वेंडर्स जे सोप्याचेर म्हणजे सोपो पे करून बसता आमच्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान तांकां ताणें फूड एंड ड्रग्साचें लायसन घेवपाक जाय म्हणून अशें तांकां नोटीस धाडलें। आनी फूड एंड ड्रग्साचें लायसन घेतलो जाल्यार आमचे कडल्यान तांकां NOC जाय पडटा ट्रेड लायसनाची। सो ट्रेड लायसन NOC तांकां दिवची म्हणून आमी तो एक पॉयंट एड केल्लो आनी तें एक रेजोल्युशन घेतलां। ऑलरेडी फ्रॉम फर्मागुडी टू धवळी कितें NH17 काम जे आसा म्हणजे बायपास ऑलरेडी जाल्लो आसा आनी बायपासाचें जे हॅवी म्हणजे सगळें हें वयता तें तो बायपासाच्यान वयता म्हणजे तो हें जायना कित्याक तो कितें जाला डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फर्मागुडी टू पोस्ट आनी फक्त उरलो तो पोस्ट टू बोरी म्हणजे आमचें ज्युरिडिक्शन म्हणजे धवळी पर्यंत
म्हणजे तो आमी फक्त पोस्ट धवळी आसा तो म्युनिसिपल एरियेन जितले आता तितलो डिनोटिफाय करपाक आमी आमचे एक हे रेजोल्युशन दादावय इंटरनल नवीन कॉम्प्लेक्साचे ऑलमोस्ट सगळे रेडी जाल्ले आसा ऑप्शन बी आतां फुडले जे सेकंड फ्लोर आसा उरता शॉप्सा बी हांचे आमी आतां इमिजिएटली एक्शन घेतले ऑप्शन करतले सगळे पळय ऑप्शन तो ओपन आसता ओपन म्हणजे आमी पब्लीश करतले न्ही पयलीं गोवा डेअरीच्या दुधाविशीं कसलीय कंप्लेन आसल्यार ती आतां रोखडीच सुटावी जातली. गोवा डेअरीच्या सगळ्या बुथांचेर कंप्लेन रजिस्टर बूक दवरचो असो आदेश एफडीएन खंय गोवा डेअरीक दिला. गोवा डेअरीन तशी वेवस्था केल्या. गिरायकांनी त्या बुकाचेर कंप्लेन बरोवची. गोवा डेअरी ताची दखल घेतली अशें गोवा डेअरीचो मॅनेजिंग डायरेक्टर नवसो सावंतान सांगलें. गिरायकांक बऱ्या क्वॉलिटीचें दूद मेळचें होच ताचे फाटलो खंय उद्देश. गोंय राज्याचे एफडीएचे डायरेक्टर सलीम वेलजी सरान आमकां कांय डायरेक्टिव्ज दिल्ली. डायरेक्टिव्ज अश्यो आशिल्ल्यो की लोकांच्यो ज्यो कंप्लेनी आसा त्यो डेअरी पर्यंत पावतल्यो जाल्यार जी आमी सेल सेंटर आसा आमचे दुधाचे विक्री केंद्र आसता थंयसर एक नोटीस लावपाची आनी थंय त्या बुकाच हेजेर त्या सेल सेंटराचेर किंवा बुथाचेर आमी एक कंप्लेन रजिस्टर दवरपाचो. त्या अनुसार आमी ह्या प्रमाणे अशी स्टिकरां करून नोटीस प्रत्येक बुथाक लायिल्ली आसा आनी प्रत्येक बुथाचेर एक कंप्लेन रजिस्टर दवरलेलो आसा. आज जेन्ना आमच्या डायरेक्टर एफडीए सलीम सर वेलजी जे आहा तांच्यांनी सुद्दां पणजे पळयली त्यांच्या निदर्शनाक अशें आयलें ही जी स्टिकरां लायल्या ती ल्हान आसा आनी चड ती जेन्ना कंज्युमर येता दूद व्हरपाक येता तेंचें चड करून लक्ष वचना म्हणून आमी कितें केलां ट्रायल बेजीचेर स्टँडी बोर्ड प्रत्येक सेल सेंटराचेर दवरपाचें केलां आनी हाजी सुरवात पणजेच्यान आमी करतले. आनी मुख्य हेतू म्हणल्यार कितें लोकांक ग्राहकांक जे कंज्युमरांक आसा ते बरे क्वॉलिटीचें दूद मेळचें आनी लोकांच्यो ज्यो कंप्लेनी आसता काही प्रमाणान क्वॉलिटीचेर कंप्लेनी आसता काही प्रमाण दुधाच्या रेटी प्रमाणाचेर कंप्लेनी आसता काही प्रमाणान दूद मेळना म्हणून आसता काही ट्रान्सपोर्टराचेर ज्यो कंप्लेनी आसता ह्यो कंप्लेनी आसा त्यो हांव आमच्या ग्राहकांक अख्ख्या गोंयच्या ग्राहकांक रिक्वेस्ट करता विनंती करता की तांणी जे कंप्लेन रजिस्टर केल्ले आसा थंयसर आपल्यो कंप्लेनी थंय बरोवपाच्यो अलॉंग विथ द फोन नंबर. आमी जर एक सामकी अर्जंट कंप्लेन आसा कोणाची ताबडतोब ती कंप्लेन जर हे करपाक जाय जाल्यार आमी हांगा फोन नंबर सुद्दां दिल्ले आसा आमचे डायरेक्ट ह्या फोन नंबराचेर आमचे कॉन्टॅक्ट करपाचे जेणे करून आमी इमिजिएटली आमची टीम थंय धाडून त्या कंज्युमराच्या घरा पर्यंत धाडून आमी तेची कंप्लेंट सॉल्व करपाचे प्रयत्न करतले. फुडें सुद्दां आमी बरें प्रिकॉशन घेवन गोंयच्या आमच्या कंज्युमरांक बरे क्वॉलिटीचें दूद दिवपाचे प्रयत्न करतले. घेऊया एक ब्रेक.